सगळे गोंयकारांक आनी माझ्या टॅक्सीकारांक माय मोगाचो नमस्कार। आज तुम्ही जाणा आसतले माननीय दिल्लीचो मुख्यमंत्री श्री अरविंदजी केजरीवाल आणि आमच्या टॅक्सी भावां खातीर एक 4 अनाउन्समेंट केल्ले आसा। जशें ताणें अनाउन्समेंट जे केल्ले आसा कित्याक हांवें हे पळयल्लें आसा, कित्याक हांव म्हाजें डेलिगेशन घेवन जेन्ना दिल्लीन गेल्लो 2 दीस पयलीं तेन्ना हांवें थंयच्या आरटीओ ऑफिसान विजीट केली। ताच्या भितर मोहल्ला क्लिनीक जे तेंचे आसले थंयसर विजीट केली। ताच्या उपरांत तेंच्या स्कुलान विजीट केली। जशें आयकलेलें आमी गोंयान रावन ते आज हांवें म्हाज्या प्रत्यक्ष दोळ्यान पळोवन आयिल्लो आसा आनी त्यो गजाली खऱ्यो जाल्ल्यो आसा। त्या खातीर जे हांव डेलिगेशन घेवन गेल्लो दिल्लीन माननीय मुख्यमंत्री अरविंदजी केजरीवालाक आमी थंयसर मेळ्ळे। आमचे जे कितें आसा ग्रिवेन्सीस जे आमचेर इनजस्टीस केले वता लास्ट कितलींच वर्सां जालीं, हांव आनी म्हाज्या असोसिएशनाचे मेंबर्स तशेंच म्हाजे वांगडी आज खूब झट्टा की टॅक्सीकारा खातीर न्याय मेळचो म्हणून आमी तांचे कडेन मागलेले की आमकां जेन्ना कोवीड जालें तेन्ना आमच्या चडशा भावांनी आपल्यो गाडयो कोविडा खातीर फुकट दिल्यो, पूण हे आमी केन्नाच दाखोवन दिल्ले नासले की आमी गाडयो घेवन फुकट लोकांक हॉस्पिटलान पावतले। जे आमचे नेबर आसूं जावं आमचे बरे मागते आसूं हे आज सर्वीस टॅक्सीकारांनी दिल्ली आसली। बट टॅक्सीकारा खातीर ह्या BJP गव्हर्मेंटान आज कितेंच केल्लें ना। आमी प्रत्यक्षान गव्हर्मेंटा कडेन सदांच मागताले की कॉन्फरन्स कितें तरी आमकां एक हेल्प करचो बारीक टॅक्सीकारा खातीर कितें तरी दिवचें। जो बारीक टॅक्सीकार आयज कोविडाच्या हितून झुजतालो बट आज ते दिले गेल्ले ना। बट आमी जेन्ना रिक्षावाल्यांक तशेंच आमी जेन्ना थंयसर टॅक्सीवाल्यांक मेळ्ळे तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की अरविंदजी केजरीवाल हाच्या गव्हर्मेंटान आम आदमीच्या गव्हर्मेंटान थंयसर तांकां कोविडाच्या टायमार 2 वेळा 5-5 हजार रुपया अकावंटान तेंच्या घातलेले तांकां मदत केल्ली आसा। तशेंच आमी आरटीओ ऑफिसान गेले। तुमी पळयात ह्या गोंयच्या आरटीओ ऑफिसान कितलीशीच गर्दी आसता, कितलेशेच फॉर्मा भर, हे कर ते कर ते कर, जावं लायसन्स जावं बॅज जावं आनी कितें गर्दी। बट दिल्ली आरटीओ ऑफिसान मात गर्दी ना, कित्याक ते सगळे थंयसर ऑनलायन जाल्ले आसा। ऑनलायन म्हटल्यार कशें जे बारीक लोक सामान्य लोक जे पावना तांकां अशी सुविधा पासून केल्ली आसा की तेंच्या घरांनी वचून तेंचे लायसन्स जावं कितें डॉक्युमेंट जावं कितें करपाचें आसा जाल्यार ते घरान तेंचे डेलिगेशन वयता आनी थंयसर करून दिल्लें आसा। ही हांगा गोंयांत सुद्दां जावपाची गरज आसा, कित्याक आमी तुमी बारीक सामान्य मनीस पळयात, एक आज भाडें आसलें जाल्यार ते भाडें घेवन वतलो काय आपली गाडी हे करपाक वतलो काय आपले टॅक्स भरपाक वतलो, हे तशें थंय ना। थंयसर टॅक्स सुद्दां माफ केल्लो आसा। तशेंच गोंयांत जावचें म्हणून आमी अरविंदजी केजरीवालाक आमी रिक्वेस्ट केल्ली की हे गोंयांत तुमी अनाउन्स करचें आनी आमकां ही स्कीम दिवचें म्हणून। तशेंच तांणी म्हटलें की गाडी जे ड्रायव्हर्स एक्सिडेंट जाता आनी तांकां हॉस्पिटलान वचचें पडटा जावं तांकां मेडिकला खातीर खूब तांकां कोविडाच्या टायमार तेंचे कडेन जाल्लें ना। ह्या फुडें टॅक्सीकार जे आसा तांकां एक रिलॅक्सेशन मेळ्ळो आसा। समज जर आम आदमी गव्हर्मेंट गोंयांत येयली जाल्यार तांणी हे सांगलेलें आसा की एक्सिडेंट पासून चुकोवन कोणाक जावं नाका, देवा कडेन मागता, बट बाय मिस्टेक जर कोणाक जालो जाल्यार अरविंदजी केजरीवालान सांगलां तेचे फूल बेर आसा ते गव्हर्मेंट आयल्या उपरांत गोवा गव्हर्मेंट जो आसा पळय आम आदमी पक्ष तो घेतलो म्हणून। तशेंच तेजे जे मेडिकल कितें आसा गाडयेचे कितें खर्च आसा तो गव्हर्मेंट बेर करतलो म्हणून हे एक अनाउन्समेंट अरविंदजी केजरीवालान केल्लें आसा। तशेंच हांव आमच्या सगळ्या टॅक्सी बांधवांक सांगता आनी तांचे कडेन मागता, आमी BJP कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन खूब लढले, खूब झगडले। ह्याच मैदानाचेर आमी जायते स्ट्रायक केले, जायते हे केले, बट आयज आमच्या खातीर कोणूच लढलेलो ना, आमच्या खातीर कोणीच आमकां कितेंच दिल्लें ना। आज तुमी पळयात घरांनी वचून टॅक्सीकारांक म्हणून 5,000ची फॉर्मां म्हणून दिता जावं आनी कितें दिता, बट इट इज जस्ट अफवा। आनी ते कितें आसा जुमला म्हणटा पळय ते हे BJP गव्हर्मेंट पयलीं पासून हांव म्हणून गेल्लो आसा दिस यू टर्न सरकार। हे यू टर्न सरकाराक ओ टर्न करपाचो टायम आयिल्लो आसा आनी आयज गोंयकारा कडेन ही स्ट्रेंथ आसा आनी आमच्या टॅक्सीकारां कडेन स्ट्रेंथ आसा। हे आमी करून दाखोवंक जाय आनी आमी करतले हेची हांव पूर्ण गॅरंटी आसा म्हाका की ह्या फावटी कितें तरी डिफरंट जातलें आमच्या खातीर न्हू तर आमच्या
बारीकल्या भुरग्यां खातीर आमच्या फॅमिली खातीर ही जावपाची आज गरज आसा। आनी हे सांगता आसतना हांव खरेंच प्रेस मिडियाचे तशेंच प्रिंट मिडियाचे देव बरें करूं म्हणटा। आज 3 वर्सां जालीं, 4 वर्सां जालीं, 5 वर्सां जालीं जे म्हाका बॅकिंग करून येयल्ले आसा, म्हाका फूल सपोर्ट केल्लो आसा आनी म्हाजे कसल्योच हे आसनासतना की हांवें खंयसरूच टॅक्सीकारांक म्हणटा ते आज पर्यंत खाली घातलेले ना आनी घालचोय ना। हांव प्रेस मिडियाक थँक्यू म्हणटा। जशें आज तुमी म्हाज्या फाटल्यान रावला तशेंच ह्यान फुडें रावचे इतलेंच मागता। आनी अरविंदजी केजरीवालाक ऑनरेबल CM ऑफ दिल्ली ताका ह्यो स्किमी दिल्या, हेच्या परस फुडें जर आमकां कितें जाय जाल्यार अवश्य आमी डेलिगेशन घेवन तुमच्या फुड्यान येतले आनी ते आमकां जर जाता आनी अवेलेबल करून मेळटा जाल्यार तुमच्या फुड्यान मांडटले आनी ते आमकां जावपाचे जातले। हे तुवें सांगलेलें आसा ह्यान फुडें जर कितें जावपाक करपाचें आसल्यार आपूण करतलो म्हणून। तशेंच हांव म्हाजें जें डेलिगेशन गेल्लें ताका हांव थँक्यू म्हणटा। जशें तुमी म्हाज्या वांगडा आयले, तुमी पळयलें तुमच्या स्वताच्या दोळ्यांनी। आज तुमी बिजी आसल्याच्या कारणान आनी हांवूय मिटिंगूय बिजी आसलो, जसो म्हाका फोन आयलो त्या प्रमाणे हांव मिडियाक प्रेसाक जे कितें आज अरविंदजी केजरीवालान सांगलां तेजी ब्रीफ करपाक आयिल्लो आसा। कोणीच वायट मारून घेवचें न्हू, कोणाक जर हांवें कन्वे करूंक ना, कोणाक सांगूंक ना आनी आज हांव हांगा आयलो हे खूब फास्ट जाल्लें आसा आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा। आनी अरविंदजी केजरीवाल ऑनरेबल CMाक तशेंच तेच्या डेलिगेशनाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा। जी आमकां तुवें संदी दिली दिल्ली व्हरोन आमकां जे तुमी दाखयले स्कूल्स म्हण, RTOs म्हण, तेच्या मागीर मोहल्ला क्लिनीक म्हण आनी अरविंदजी केजरीवाल आपल्या घरान व्हरोन आमकां बसून आमचे कडेन आमकां टायम दिलो तेज्या बद्दल हांव तेजे काळजांसून देव बरें करूं। तुमचो मेन मुद्दो आसलो की ना तेचेर कितें जालां तेणी सांगलां एक कॉर्पोरेशन फॉर्म करतलो म्हणून। कॉर्पोरेशन कित्याक हे आतां जी स्टेप बाय स्टेप आतां कितें आसा आमची जी हायकोर्टान जी हे आसा पिटिशन आसा आनी आमकां ते आतां सद्या हे कसो येयल्लो आसा, आतां येयल्ले आसा मिटराचे आनी मिटरा खातीर खूब लोकांक त्रास जाल्लो आसा। लोकांची परमिटां कॅन्सल करपाक तेंच्यांनी तांकां समन जालें। इवन म्हाका धाडलेलो आसा, हांवें आजून करूं ना कित्याक तितले जमा नासले। म्हाज्या दोनूय गाडयांक तेंचे समन धाडला, म्हाजें परमीट जे आसा पळय कॅन्सलेशनाचें म्हाकाय हे धाडलेलें आसा। त्या खातीर आमी तेणेच कितें सांगलां स्टेप बाय स्टेप जे आसा पळय आमी कॉर्पोरेशन फॉर्म करून जेन्ना गव्हर्मेंट येतले तेन्नाच कितें तरी जातलें। ज्या कॉर्पोरेशनान ऑफिसर म्हणटात 2 जाण आसतले, बाकीचे आसा ते टॅक्सीकार आनी जे लोकल आसा ते आसतले, तेज्या वयल्यान आमी जे आसा कितें ते निर्णय घेवं शकता। जावं तो रेटीचो जावं कितें कॉर्पोरेशन हाडपाचो ना कितें आसा पळय ते। कित्याक आज गव्हर्मेंटान ह्या बारीक समाजाक बारीक टॅक्सीकाराक खंयसरूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हणून आज हे टॅक्सीकार रस्त्यार येयला। रस्त्यार आसा कित्याक आज तेचे कितेंच मागण्यो आसा पळय त्यो फुलफील जायना। आज हो गव्हर्मेंट जो आसा पळय हुकूमशाही करता, म्हणजे आपल्याक जाय पळय तेच जाय, तुमचें आमी आयकना। आज टॅक्सी कम्युनिटी आसा पळय तेंचे उतार घेवन तेंचे मान्यता घेवन आज फुडें गेल्ले न्हू, आज ही पाळी आमचेर येवपाक नाशिल्ली। तुमचे कलिग्स तेही सपोर्ट करता या जे चार्ज हे करता डेफिनेटली कित्याक म्हाजे जे कलिग्स आसा आनी म्हाजी जी टीम आसा आनी म्हाजे जे सगळे आसा पळय टॅक्सीकार तेंच्यांनी आतांच न्ही जाल्यार 3 वर्सां म्हाज्या फाटल्यान रावला आनी 3 वर्सां म्हाका सपोर्ट केला। ह्यान फुडें ते म्हाका सपोर्ट करतले हेची म्हाका गॅरंटी आसा की हांव डेलिगेशन घेवन गेले, थोड्याचेच डेलिगेशन म्हाका घेवन वचचें पडलें कित्याक सगळ्यांक हांव काय व्हरोंक शकना। त्या खातीर जर कोण हर्ट जाला बीन आमी व्हरोंक ना जावं कितें तेच्या खातीर जो कोण हर्ट जाला जाल्यार ताका हांव ह्या माध्यमांतल्यान सॉरी म्हणटा। नेक्स्ट टायम जे कितें आसतलें पळय सगळ्यांच्या फुड्यान आमी कित्याक आमी वचपाक आमी कोणाक झप करून सांगूंक नाशिल्लें कित्याक तूं जाणा कितेंय जावं शकता थंयसर पावन, म्हणजे कितें डिफरंटूय मावल त्या खातीर आमी अपघातीत गेले ऑन फर्स्ट डे। चेतन आज डेलिगेशन घेवन गेल्ले तुमी आनी आयज हांगा ब्रीफ करता, डेलिगेशनांतलो तुमच्या कोणूच दिसना तूं हांगा सगळें कितें आसा आज तुका हांवें सांगलें आतां तशें की सगळे जाण सिजन जाल्ल्याच्या मुळे तुमी पळयात कोविडा टायमार कोणी सोडूंक नासले, खंयसर इनकम हो नासलो। आज तांकां कितें तरी भाडी आसा जावं कोण खंय बिजी आसा, थोडे जाण हांवें आयकल्या ते हिसपान थोडे जाण येयल्ले म्हाज्या वांगडा आमच्या वास्कोन ते ऑनरेबल CMा फाटल्यान थंयसर देवळान हांगा थंय आनी म्हाका आनी म्हाजे थोडे कलिग्सांक काम आसलें त्या कारणान हांव येतालो ते
तुम्ही फोन मारलो ते हितून तुमकां हांव रिस्पॉन्स करपाक आनी तुमच्या फुडल्यान म्हाज्यो ज्यो 4 गोश्टी आसा त्यो मांडपाक हांव हांगा आयिल्लो आसा. हे तुमचे असोसिएशन आसा ते ऑल गोवा असोसिएशन तुमच्या फाटल्यान आहा हे मुद्द्याचेर हय, हे जे असोसिएशन आसा पळय आमी जे हांवें डेलिगेशन गेल्लें पळय ते असोसिएशन ऑफ ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स गोवा हे जे आमी फॉर्म केलां ते असोसिएशनाचें डेलिगेशन घेवन हांव दिल्लीन गेल्लो. तशेंच आमच्या वांगडा येल्लो ब्लॅकाचो जो एक्स प्रेजिडेंट आसा बाब सुनील नायक तोय आमच्या वांगडा आसलो. आमी हे सगळ्यांक आमचे जे हे आसा पळय तांकां घेवनूच हांव गेल्लो म्हणटकूच तूं म्हणूंक शकता की ऑल गोवाचे मेंबर जे आसा म्हाजे कमिटीचे ते म्हाजे वांगडा आसा. ती दुसरी कमिटी बाप्पा आणि ना कमिटी अशी दुसरी ना आमी सगळे एकूच आसा. तेंचें कितें आसा पळय पयलीं नॉर्थ गोवा आसलें न्हू ती एक कमिटी आसा पण आमी कितें आसा टॅक्सीकार म्हणून सगळे एक आसा. आमी टॅक्सीकार आजून पर्यंत एक आसा आनी आमी फुडें एक आसतले. पार्टली डिफरन्सीस हांव आतां आम आदमीन गेला बट हांव म्हाजो करियर जो आसा तो हांवें स्टार्ट केला टॅक्सीच्या माध्यमांतल्यान. टॅक्सी हे म्हाजो स्ट्रेंथ. फाल्यां सकाळीं म्हाका जर अशे सर्कमस्टान्सीस येयले की टॅक्सीचो स्टेज घेवपाची काय पॉलिटिशनाची स्टेज घेवपाची नाजाल्यार हांव टॅक्सीची स्टेज घेवपाक हांव पॉलिटिशनाची स्टेज घेवपाक ना. बट समज हे जर बऱ्या रितीन बरें जालें आनी हॉनरेबल CMान जशें सांगलां तेच पण आमचें जालें जाल्यार मुद्दोच येयना म्हाका खंय वचपाचो. तेंच्या फाटल्यान हांव आसा आनी तेंच्या फाटल्यानूच हांव रावतलो. देव बरें करूं.